आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा बाळोक सगळी संगता मेळ्ळी आणि म्हणया मान तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा मोरये कुशीत जन्मालोय तुझे बाबा तुका जालोय साधो मोडो जाऊन वाढलोय आमकां दैवी सांगात दिलोय बाळोक जेजू नमान तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. आणि एक वड सांत सांत अल्फोन्सस लिगरी नैतीक शास्त्र्यांचो पात्रोन तो आपल्या पुस्तकांत अपुर्बायेन जेजून मनशा बन घेतिल्लो मिस्तेर विवरायता. कितें सांगता तें आयकुया. आमची मनां उजवाडावंक आमी मागया. आमी समजोवच्या कितल्यागी मापान अपरिमीत आनी अद्भुत जावन आसा आमचो सासणाचो देव जो आमच्या मोगा खातीर मनीस जालो. ह्या महान गुटाच्या नियाळांत अखे पवित्र सभा विस्मीत जाल्या. जर देवान 1000 संसार रचले आनी जर ते आमच्या ह्या संसाराच्या की 1000 वांट्यांनी सोबीत आनी विस्तार आसल्यारी हें सगळें देवान मनशा साईंब घेतिल्ल्याच्या की उणें दिसता तें खंडीत. मनशाचे सैंब देवा थंय एकवटावच्याक आनी देव मनीस जावचो मिस्तेर कार्यागत करूंक देवाच्या सर शक्तिवंतपणाची आनी ताच्या अगणित जाणवायेची गरज पडली. मनशाचे सैंब घेवच्या खातीर दैवीक जाणान हे रितीन खालतें जाय पडलें. अशें देव मनीस जालो आनी मनीस देव जालो. आनी ह्या वरवीं शब्दाचें देवपण जेजू क्रिस्ताच्या कुडीक आनी आत्म्याक एकवटताना ह्या देव मनशाची हर एक कामां दैवीक जाली. ताची मागणी दैवीक, ताचे कश्ट दैवीक, ताचे बाळपणाचें रुदन दैवीक, ताची दुखां दैवीक, ताची मेटां दैवीक, ताचे सांदे दैवीक, ताचें रगत दैवीक, जी सगळीं आमचे पातक धुवच्या खातीर कुरपेची जर जाली आनी नितीदार बापाचें मोन जिखच्याक सासणीक बलिदान जाली. तर देव आपणाकच मनशा संकश्टां अधीन करतना कशें आमी दुर्दैवी, अनुपकारी आनी प्रतिरोधाचे व्यक्ती जावयेत. हे कुरफे, हे मोगाचे सक्ते म्हूण आपयता सा बर्नड. जी कृपा मनशांक चिंतूंक लेगून जायनातली आमकां मेळटी ना जर देवान आमकां दिवंक चिंतिनातली. हे दैवीक मोगा केदनांच मेजूंक जायना तसल्या हे मीत नातल्या मोगा फकत सासणीक उदारपणाक पात्र जाल्ल्या. अपुर्बायेचीं उतरां एका घडयेच्याक आयकून आमकां ती नियाळून आटापूंक जायना. खंयसर अवकाश मेळ्ळो जाल्यार चडीत मापान ह्या उतरांची गुंडाय समजूंक प्रयत्न करया. पूण ह्या घडयेंतल्यान समजोवया ह्या इतल्या व्हड महान सांतांक सयत जेजूचें बाळपण विवरूंक उतरां पावनात. तितलो गूण तांचो अनुभव. देखून ह्या मिसान भागीदार जाता आसतना आमकांय तोच अनुभव मेळो म्हणून व्हड ताळ्यान गावया आनी आमकां तयार करया.
वाडाचे वय तुझे राज आमसर्गीचे जीविताचे रास्ते उजवाडाचे सतीचे आणि पूर्वेचे एका तळ्यान सगळी सांगत नमन नमन तुका वाडो प्रया राया काळसाच्या क्रिस्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या दी तुझी दया मिसान प्रवेश जावच्याक आता प्रस्तावना ऐकूया. मोगाचनो बागी दीस मागता आणि बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे उल्हास पटयता. एक कुटुंब जावन ह्या आयताराच्या दिसा सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक हे पवित्र वेदी भोवती आमी संगता जमल्या. पवित्र स्नाना मारिफात क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पटलाव करून ताका साक्ष दिवंक आमकां आपोवणे लाभला. जिवीत विंचून काड आणि तू आणि तुजी संतत जी येतल्यात म्हणलें देवाचें उतर आमकां जिविताची वाट वळखून समकोंक उलो दिताना आयची लितुर्जी जेजू क्रिस्ताक आमचे मुखार दवरून तो आमचे अस्कतकाये विशीं कण वळायना तसलो श्रेश्ठ यासाक न्हय आमचे बरीच सर्व संगतींनी कष्ट संकश्ट भोगलोलो तसलो आमचे संगी समकाता म्हणलें धैर्य दिता. संसार आनी तांतल्यो वाटो दिसान दीस आमकां आकर्शीत करतना तांकां बुलोवन सोलवून जिवीत होगडायनेशें रावंक क्रिस्ताचे खरे वाटेक वेंगूंक हे मिसाचे बेटेंत कृपा मागून घेवया. प्रवेश गीताक दया करून उबे रावया. पानांको 2 गीतांको 5. संतोषान उल्हासान भरून सोम्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्य जेजूची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकाक मान करूंक येद्या व्हड्या संख्यान ह्या उक्त्या मैदानार आमी हांगासर बाळोजीच्या पुणशेताक आयल्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. केवळ आमी आयल्या आमचे इरादे, आमचो हुस्को, आमची पिडा शिडाया, आमचे कसंकसाण मात नाही. बगार फेस्त जावन आसा एक संदर्भ जेजू कर्गान दिवंक. प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन जेजू बाळकान आमच्या जिवितान जायते उपकार केल्यात. बेसांवांनी आमकां भरलां. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हूण सांगलें जेजून. आनी आमी वर्सभर ताका मान करता आसतना खंडीत तो आमकां दाराळ आशिर्वादांनी तो भरता. तर जेजू कर्गान येवया. आयताराचो दीस हो, आयताराची वासपां आमी वेंचल्यांत. जेजू बाळकाक आमी मान करता आसतना देवाचें उतार आयकूंक आमकांच आमी आयती करया. नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बग्यो सुद्दां संवकार मोरये सगळ्या दुर्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव बळी तुजे खातीर आमच्या सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. मागणे मानो
प्रार्थूया. सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा, सर्ग आणि संसार तू सुसलयताय, तुझ्या परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळार तुझी शांती आमकां फावो कर. हे आम्ही मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सवय पवित्र म्हज्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवतेच्या पुस्तकांतले वाचप. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतालो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो, हांवें म्हजी सकत बेस्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सरस्वरा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सरस्वर उलयला, जाकोबा ताचे सरसी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सरस्वच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायेलीच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिवां पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतार हें. तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस्परा. आशीव नाशीव सर्वेस्पराची वाट हांव मुझेर भागवून दिश्ट घाली, मुझ्या उल्याक कांदिले. एक नवें गीत ताणें मुझ्या तोंडान घाला, आमच्या देवाचे कीर्तन तें. आपले तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस्परा. यज्ञांनी भेटून तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक मुझे कान उक्ते केले. होम आनी दोष परिहार बल्यो तुवें मागोंक नाय. तेदना आपले हांव येता म्हणले हांवें. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. सांपावलान कोरेदगारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दमदूत जावं आपयला त्या पावलान आनी आमच्या बाबा
सोस्तेनिसान कोरितान असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर सुवातांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धनयाचे नाव उलो मारतेल्या सकडा सांगाता आपणाचो लोक जावं आपयल्या तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्ता म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतेल्या देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतल्या जेजूक पळेवन जुवावन म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदीं आसलोलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें ते हाचेच विशयंत. तो कोण म्हूण हांवूच नेनासलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडाप करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयला. आनी उपरांतय साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पर्वांच्या रुपार सर्गींतावन देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेनासलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो. म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दिता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू बळकाक मान करून आमी हें फेस्त संभ्रमून आसांव. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो जेजू बळकाच्या भक्तिकानो
खंडीत जावन साबार जणी आमचे हांगासर आसलेले आनी फाटल्या 9 दिसांनी जेजू बाळकाचें नोवेन करून आंतरीक रितीन ह्या फेस्ताक तयाराई केल्या खंडीत. आनी ह्या फाटल्या 9 दिसांनी एका विशयाचेर परत परत नियाळ चल्ला आनी हो नियाळ ते दुसरी वाट धरून फाटीं गेले म्हणलो एक विशय पवित्र पुस्तकांतलें एक वाक्य. आनी थरवळ रितीन हें वाक्य विश्लेशण करून आमच्या जिवितांत आमी कशें क्रिस्ताच्या वाटेन जेजूच्या वाटेन जेजू बाळकाच्या वाटेन चलोवंक साध्य जाता म्हणून आमी नियाळ केलो. भाव भयणीनो, आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. वी आर क्रिश्चन्स. पूण सुरविल्या क्रिस्तांवांक आपणाक ते क्रिस्तांव म्हणनातले. दे वर नॉट कॉलिंग देमसेल्व्स क्रिश्चन्स. कशें म्हणा पळयताले तांकां? तेच तांकां कशें म्हणा पळयताले? आपोस्तलाचीं कृत्यां पुस्तक आमी उगडलें तर थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा दे वर कॉल्ड फॉलोवर्स ऑफ द वे. वाटेचे पाटलावदर. जेजूचे पाटलावदरी म्हणनातले तांकां, वाटेचे पाटलावदर. भोव विशेश गजाली. वाटेचे पाटलावदर, फॉलोवर्स ऑफ द वे, पीपल ऑफ द वे. सांत पावलो आपोस्तलाच्या कृत्यांत 9व्या अध्यायान सांगता, हांव अधिकाऱ्यांची हुकूम घेवन आयलोलो. कोण पळय वाटेचे पाटलावदर आसा तांकां दोगदूं. Those who belong to the way, I am there to persecute them. कोण पळय वाटेचे पाटलावदर. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव तें खरें, क्रिस्तांवाचे पाटलावदरी, जेजूचे शिस आमी, जेजूचे पाटलावदरी. पूण आमचें प्राथमीक नांव आमी वाटेचे पाटलावदार. कित्याक ह्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी चिंतलें, सुरवेचे ते जेजूचे पाटलावदारांनी चिंतलें, आमी हो एक धर्म जेजून घडलो न्ही, एक नवो धर्म न्ही, बगार जेजून आमकां एक शिकयली वाट जियोंक. कित्याक ताणेंच म्हळें, हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या फेस्ताच्या दिसा आमी होच विशय परत घेवया. ते तेग राय दुसरी वाट धरून फाटीं गेले म्हणलो विशय नियाळता आसतना आज ह्या फेस्ता दिसा आमी वाटेचे पाटलावदार खंयच्या वाटेन चलता, खंयच्या वाटेन शेवटाक पावता म्हणलो मोठवो नियाळ आज आमी करया. ते दुसरी वाट धरून गेले तर आमी पयलीं विचारचे ते खंयच्या वाटेन आयिल्ले. खंयच्या वाटेन आयल्यार मात ती वाट सोडून दुसरी वाट धरिची आसले तांणी. खंयचे वाटेन आयले? ते तेग राय आयले, पयस आयले म्हणटात. दे केम फ्रॉम द ईस्ट. उदेदितावन ते आयले, ज्योतिश नेकेत्राचो पाटलाव करून आयले. आनी पवित्र पुस्तक सांगता नेकेत्राचो पाटलाव करून येता आसतना ते तांकां भेटलें हेरोदाचें घर, हेरोदरायाचें घर. म्हणजे तांणी आयिल्ली वाट हेरोदरायाच्या घराची वाट. तर हेरोदरायाच्या घराची वाट आमी जाणाव. हांगासर आमी विश्लेशण करचें गरज ना. हेरोदराय तांकां भेटता आनी कितें तो सांगता आमी जाणाव. सांकेतीक रितीन हेरोदरायाची वाट ती हांकाराची, पदवेची, अधिकाराची, अबळायची, रागाची, क्रोधाची, हाग्याची, रक्तपात, खुनी, मोसोर, निंदा, बेपारवा, पोसडेपण, बेबदेपण, कितेंय सांगात ती सगळें कुटशें जाल्यार तसली वाट. म्हणजे हेरोद राखोन आसलो ते पाटी येजय आनी म्हजी वाट ती परिपूर्ण करी जाय. आमच्या मुखार
असल्यो वाटो आसतात. ते तेग राय जेजूक भेटोंक गेल्ले, पूण हेरोद रायाचें पॅलेस तें रावलें तांकां दिसलें, तें आकर्शण दिसलें म्हणून ते भितर गेले जायचे. कित्याक ते सोदून आयिल्ले एका रायाक. जायते फावटी आमच्या वाटेर जायत्यो वाट्यो आकर्शक दिसता. आमी चलते मनीस, तुमी आनी हांव, आकर्शक दिसता. ही वाट कांय बरी कोण ना म्हूण आमकां भोगता. त्या रायाक कांय गोतून नासलें. तो हेरोद राय तो कितें चिंता, कितें करता ह्या नेणा आसलें कोण ना तें. पूण ते भितर गेले विचारूंक खंय जल्मला हो राय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आकर्शक वाट्यो दिसतात आनी आमी कन्सल्ट करता आसतना आमकां ते मनीस मागीर वांकड्या वाटेक व्हरतात. आमी जागृतकाय सांबाळूंक आसा. तर ते आयिल्ली वाट, ती वाट हेरोद रायाची वाट. ते थंयसर रावानांत मुखार वेतात. मुखार वचून जेजूक भेटतात. कित्याक नखेत्र तांकां जेजू असल्या जाग्याक पावयता आनी थंयसर जेजूक भेटतात. भावन आनी भयणीनो, भोव गरजेची गजाल. जर हे तेगराय दुसरी वाट धरून गेले तर प्रमुख गरजेचे ते जेजूक भेटले. कोण जेजूक भेटता तो दुसरी वाट घेवन वता. जेजूक भेटचें भोव गरजेचें. दुसऱ्या वाटेन समकोवच्याक, क्रिस्ताच्या वाटेन जियोवच्याक क्रिस्ताक भेटचें भोव गरजेचें. तांकां स्वप्नांत कळ्ळें तुमी ती वाट सोडी जाय आनी नवी वाट धरी जाय म्हणून. जेजूक भेटल्या उपरांत तांकां स्वप्न पडलें. स्वप्नांत पवित्र पुस्तकांत स्वप्नाचो अर्थ म्हळ्यार देवान उलोवचो वेळ. देव आमकां आमच्या लागीं उलयता. पवित्र पुस्तकांत सांकेतीक रितीन आमी आयकता, जुजेक स्वप्नांत आंजबडवो सांगता, मोरयेक गे आनी बाळका घेवन वच. स्वप्नांत सांगता. म्हणजे देव उलयता मनशा लागीं. तर जेजूक आनी जेजूची आनी आमची भेट भोव गरजेची मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. जर आमी नवी वाट धरूंक जाय, दुसऱ्या वाटेन चलोवंक जाय. सांत पावलो दमास्काच्या वाटेर आसलो. तो वयतालो एका उद्देशान. थंयसर जेजूक तो भेटता. जेजूची भेट भोव गरजेची आनी ती भेट ताका वाट बदलूंक आदार जाता. ही भेट एका घडयेची न्हय, एका मिनटाची न्हय, बगर आमच्या सालत्या जिवितांतल्यो भेट. खंयसरी आमकां जेजूची भेट जाता मागण्यान. आमच्या सालत्या मागण्यान व्हडली व्हडली मागणी करची गरज ना. सालती मागणी जी आमी सदां म्हणटा, सालत्या मागण्यान जेजू आमकां भेटता. नितळ काळजाच्या बऱ्या मनशाच्या मनशांक शांती संवसारी, खंडीत संवसारी मनशांक जे बऱ्या मनाचे आसात तांकां. त्या देखून आमच्या सालत्या मागण्यांत जेजू आमकां भेटता. आमी घेवच्या येवकरिस्तांत जेजू आमकां भेटता. कुंभसाराच्या साक्रामेंतांत जेजू आमकां भेटता. ही भेट भोव गरजेची. त्या देखून दुसरी वाट धरी जाय तर ही भेट आसल्या शिवाय साध्यच ना. ते तेगराय जेजूक भेटल्यान मात्र तांची वाट दुसरी जाली. ते जेजूक भेटले आनी दुसरी वाट धरून गेले. आनी ती दुसरी वाट जेजू बाळकाची वाट. आयची 3 वाचपां आमी आयकली. पयलें वाचप, दुसरें वाचप आनी वांजेल. जेजू बाळकाच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार कितें? ह्या वाचपाच्या आदारान आनी ह्या फेस्ताच्या ह्या प्रमुख विशयाचेर वोंदोन 3 संगती तुमच्या मुखार दवरता मोठव्यान. जेजू बाळकाच्या वाटेन दुसऱ्या वाटेन चलचें म्हळ्यार, पयल्यान पयलें जेजू बाळकाच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार मनशापणान जियोवचें. टू बी ह्युमन, मनशापणान जियोवचें. जेजूस म्हणटा न्हय गे, आमी हर एक नव्या वेळार म्हणटा, मनशांच्या भुरगे सांगता रावचो म्हजो संतोष. जेजू मनीस जावन मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. जेजू मनीस जालो ह्या संवसारी कित्याक?
मनशांक चड आनी चड मनीस करूंक, कित्याक मनीस मनजतपणाच्या वाटेर चलताले. देवान आदामाक आनी एवेक रचलें, हांकारा वरवीं मनशापण तांणी होगडायलें. आदाम आनी एवेचे भुरगे कायन आनी आबेल, कायनान भावाक जोशी मारलें, मनशापणाची चुकोवणी केली. जुजेचे भाव जुजेक पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या जुजेक पुट्टू बांयंत घालतात, आपल्या भावाक विकतात, मनशापण विकतात. पळय, मनीस कठोर जाता. जायते फावटी आमी मनशापण होगडायल्या वेळार आमकां मन जतींक सरी करता. जायते फावटी आमी मनशापण होगडायल्या वेळार मन जतींक सरी करता. आमच्या सालत्या उलोवणान म्हणना गे आमी, कित्याक पेट्या बरी बोंगताय म्हणून. कोण एकलो तुका जोर उलयतना पेट्या बरी बोंगताय, या वागा बरी गुरगिताय, या कोणाक एकलो राग आसा जाल्यार सोरोप आनी मुंगूस. आमी अशें मन जतीक जितून तूं म्हणा जे कपटीपण शास्त्रीचे आनी फरिजेवाचे पळोवन हेच तुमी आग्याच्या पिला न्हू म्हूण सांगलां. मनशांक मन जतीक सरी कर. जेजूच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार मनशापणान जियोवचें. व्हड काम जें आमकां मनशापण दिलां देवान. देवान आमकां मनशापणाचीं लक्षणां दिल्यात. टू बी ह्युमन, ऑर्डिनरी ह्युमन पर्सन्स. आमी सालते सादे मनीस. राग, हांकार, जिद्द, मोसोर, हेरोदपण म्हणचे आमी तें. हेरोदपण म्हळ्यार जे हेरोदिसांगात आसली ती सर लक्षणां, ती मनशापण सोडून मनजतपण करतात. त्या देखून जेजू बाळकाच्या वाटेन चलचें म्हणजे मनशापणान जियोवचें. जें आमी हर एक फावटी नवेना म्हणल्या वेळार मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणजे जेजू मनशांक चड आनी चड मनीस करता आनी मनशांक आपोवणें दिता. जेजू जल्मलो खावून गर्दनेच्या गोट्यांत मन जती सांगाता जल्मलो. मनशापण थंय कोणें ताका दाखोवंक ना. आनी जेजू मनीस जावन जल्मता, जे कोण मनशापण होगडावन मनजतपण जियोवच्याक फाटीं मनशापणान जियोवच्याक उलो दिता. दुसरें, जेजू बाळकाच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार दैवीक बेसांवां आपणावचें. हाचें पयलें वर्साक बुवा पुरबायन म्हणटा, तूं म्हजो सेवाक, तुवें नव्या वाटेन ह्या लोकांक आपोवन हाडलाय, त्या देखून तुका हांव गौरवान लेखतलो. कीर्तनगार देवाच्या वाटेन चलच्या मनशाक एका रुखाक सरी करता. एक रूख वळाच्या देगेन लायिल्ल्या रुखाक सरी करता. कीर्तन नंबर 1 पयल्या कीर्तनांत. एक रूख वळाच्या देगेर लायिल्ल्या वेळार तो ताची पाळां धरणीच्या पोंदा आनी रूख वयर आमकां दिसता रूख आनी ताची फळां, ताची पाळां दिसनात. देवाच्या वाटेन चलचो मनीस ताची पाळां गुंड, फळां मात्र उरल्यांक दिसतात, पाळां कोणाक दिसना. त्या देखून कितलीं गुंड पाळां आमची आसात. पाळां कसली? पाळां ती जेजूच्या सक्तेन भरलेली, जेजूच्या मोगान भरलेली, जेजूच्या कुरपेन भरलेली ती पाळां आमकां नीट वाटेन रावोंक, नीट वाटेन चलोवंक कुमक करतात. ती फळां आमकां खंडीत आसतीत आमच्या जिवितांत, जी फळां आमच्या सालत्या जिविताक गरज पडची. त्या देखून जो कोण जेजूच्या वाटेन चलता, देवाच्या वाटेन चलता, तो जायती बेसांवां आपणायता. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड आशिर्वादांनी तुका हांव भरतां. म्हणजे कितलो चड तुका म्हाका मान करता म्हणजे कितलो तूं चड म्हज्या वाटेन चलताय तितले चड तुका बेसांवांनी हांव भरतां. निमाणें तिसरें, जेजूच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवचें. आयचो वांजेल जुआंव बाप्तिस्त जेजूक साक्ष दिता, आबळे हो देवाचो पूत. तुका आनी म्हाका उलो इतलोच. आमी जर वाटेचे पाटलावदार, आमी त्या वाटेक साक्ष जावंक जाय. न्हय आमच्या उतरांनी बगर आमच्या जिवितान त्या वाटेन आमी चलोवन, चिंतनान, शब्दान आनी करण्यान. जेजून सांगलां, कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक करतात तें म्हाकाच तुमी करतात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजू बाळकाक मान करता आसतना
आमी सगळे वाटेचे पाटलावदार. ते एक जण राय ज्योतिश दुसऱ्या वाटेन गेले, नवी वाट धनगन गेले, जेजू बाळकाच्या वाटेन गेले. आमी जेजू बाळकाच्या वाटेन समकोंक तो जेजू बाळक आमकां आदार दिवंक, ताच्या वाटेन जिवंक, साक्ष जावंक आनी बेसांवां आपणावंक तो बाळक जेजू आज तो अल्तारीर येता उंड्या रुपार. ही देवाची शेळी म्हणून जुवां बाप्तिस्तांत केली, तीच देवाची शेळी आज ह्या अल्तारीर येता. ती देवाची शेळी आमी सेवता आसतना जेजूक आमी भेटया, ती भेट जावं दी आमची नव्या वाटेन चलोवंक, जेजूच्या वाटेचे पाटलावदार जावंक, कित्याक जेजूचो वाट सत आनी जिवीत. आमीन. उबी रावया, आमचो बाबर्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या क्लास बुता आमच्या सिम्या तो पवित्र आत्म्यावर गर्भ समवलो पाऊक वारमय तावन जल्मलो कोण सुप्रदा काल त्याने कस असले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आणि ताका निके पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे सामिल्यांतलो जिवान जालो सर्गार चढलो तर पृथ्वीच्या देवाच्या उजव्या बसला तिंगा जिव्या आणि मेल्ल्यांची मुसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांक एकठार पातकांच्या बक्षाने पुढीचे जीवनपण शासनाची जिवीत. आमेन. आमची प्रार्थना आमच्यो गरजो आतां जेजू बाळका मुखांतर बापा लागीं आमी उसारया. तुमचो हुलो बाळोक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. पदवेदार बापा संवसारभर विस्तारलेल्या पवी सभेक एक ओडकुटो म्हण लेखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ले वाटेर खुद चलोवंक आनी हिंडाक मुखेलपण दिवंक तुवें विंसून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांचें आत्मीक जिवीत सर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुणा जायशें कर म्हूण मागता. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर माग. आमच्या कुटुंबांत विंसून काडलेल्या धार्मीक भावा भयण्यांनी बायबलीक वावरांत बायबलीक मावल्यांक विश्वासी आनी तीर रावोवंक आनी तुजे मिसांव मोगान आनी व्हड आसाक्तेन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी भर म्हूण मागता. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वादामान समाधान सोसणीकाय मोग दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बळेंपण आनी संतोष हाडटा ती वाट विंसूंक आनी कुटुंबा जिवीत बळादी करूंक उर्बेन बर म्हूण मागता. एकामेकाक हाताक हात दिवन बाळक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्या समेस्त दानींनी हिता चिंतकांनी स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेंत संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांत बळवंत क्रिस्तांव जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमलेल्या समेस्त भाव भयणींक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण बरी भलायकी आनी जिणेंत दादोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता. जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. एक घडीभर मौन रावया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून मागया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या संद्यां पासून आमच्या घरांत पिडेस्त प्रायस्त तांचे पासून आमच्या धाकटुल्या भुरग्यां पासून सर्गीच्या भोव दयाळ बापा ही आमची कालती प्रार्थना तुजे मुखार उबारता. आमची पातकां तूं पळयनाका बगार आमचो भावार्थ तुजे थंय आमी उसारता आनी भावार्थान मागलेलें तूं सर्व दिताय म्हणून आमी जाणाव. तुजी खुशी वयतर आमी मागलेलें आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
पान अंक 8 गीत अंक 20 आणि 4 24. वेसरसलेली पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या भेटोवणे वेळी वावरांनी वसना संगीचिनी अर्पीत हांव तुका भक्तीपोणी वावरांनी वसना संगीचिनी अर्पीत हांव तुका भक्तीपोणी गोवाचो हुंडो अर्पिता ताकाचो रोस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीर रगतान मागता बापा कांतेपणान बदल क्रिस्ताच्या कुडीर रगतान मागता बापा कांतेपणान. कुटुंबाची जिणी भेटयता वास भक्तीपोणी तुका मनवाशी करता ही जिणी त्यागांक सगळी मोड मागता आमी तुका मनवाशी करता ही जिणी त्यागांक सगळी मोड मागता आमी गोवाचो हुंडो अर्पिता दाकाचो रोस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीर रगतान मागता बापा कांतेपणान बदल क्रिस्ताच्या कुडीर रगतान मागता बापा कांतेपणान बदल क्रिस्ताच्या कुडीर रगतान मागता बापा कांतेपणान. म्हज्या भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोनाक आनी महिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सस्नाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागतां तो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो रितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आसा ते सगळे तुवें रचलाय वेळ काळ सगळे तुवें थारायल्याय पूण मनशाक तुज्याच सारक्यासो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुज्या जाणवेची आनी पदवेची
दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुज्या रचनेचो मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका भोवमान दितात. तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सो गुट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोया जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव करमरे देवाचे माये सांगाती सांज उजेती सोपती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवले आतां सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखलेल्या भोगशिता तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दीव नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बागांनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तेन सर रुपांतकांतले सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुबी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काडलेले आमची शेळिये संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. कुंभघरांतल्या जेजू सेवक आमकां सामी आयती करया. एक गबडी भर मावून रावया. जेजू ये म्हज्या काळजांत तुज्या वाटेन चलोवंक म्हाका आदार दी म्हूण मावून तरी मागया. आबळे जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणांत भाग घेवची आमी समेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्तची कूड निदगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमकां कुमगार वांटूंक आदार जावच्याक आमच्या मदें आसली धर्म भयण्यांनी दयेकन मुखार येजय म्हूण आमकां तुमकां विनंती करता. धर्म भयणी दयेकन आलतारीच्या दाव्याक येयात. पानांक 12 ಗೀತಾಂಕ 30 33. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೀಗ ವಿತರಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Sofia Gesù, Ietu.
जेजू जेजू सोम्या जेजू ये तू म्हज्या जेजू गीतांको 30 आणि 4 34. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुझ्या भोववर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूंक हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, प्रथम सावन तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. तो बाळक जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर्वांक सर्व आशिर्वादांनी बरो, तुमच्या कुटुंबाची योजना सफळ करूं. ह्या नव्या वर्सात तुमची सर्व योजना कितें पुरो आसात, तुमची आशा आसात, ते सर्व जेजू बाळकाच्या बेसावांनी बरयल्लें हें नवें वर्स सुफळ बरयत वर्स जेजू बाळकाच्या बेसावांचे दयाळ वर्स तुमकां जावं दी म्हणून आमी मागता. हॅपी फिस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयले प्रधान याजक जावन आसात. मानादीक बाप पायस जेम्स डिसोजा प्रस्तुत आमच्या वडदीचे डेफिनेटर म्हळ्यार जनरलाच्या सकल आसचे आनी हांच्या अधिकाराखाल सगळो भारत देश, श्रीलंका, पाकिस्तान आनी तशेंच दुसरे थोडे राष्ट्र फादर पायस जेम्साच्या हाताखाल आसात. आनी सर्व कार्मेलीत याजक आनी भितरल्यो माद्र्यो आनी तिसरे वडद सगळी फादर पायस जेम्साच्या हाताखाल आसा. प्रस्तुत ते रोमांत वस्ती करतात, पूण आमच्या मोगान हांगासर ह्या फेस्ताक हाजीर जावन मिसाचें बलिदान तांणी आज भेटयलें पळय. परत तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता, जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां आनी एक बरें फेस्त. सर उबी रावया. जेजू बाळकाक अर्गां जावन मागणें भेटोवया. जायतीं आशिर्वादां जेजू बाळकान आमचे वयर केल्यान, आमी मागली जायतीं आशिर्वादां ताणें आमकां दिल्यांत.
त्या देखून देवड्या संख्यान आज आमी हांगासर आसता ह्या फेस्ताच्या दिसा जेजू बाळकाक अर्गां दिवया. ए बो उद्दार बाळोक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दाये केले हे देवड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां मेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी आमी तुजेर दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा सावन तुका बाळका जेजूक. आमेन. मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. देवान तुमकां काळोखांतले आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं तुमची काळजां भावार्थान बरवशान आनी प्रितिमोगान तीर करूं. काळोखान बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडयता. तुम्ही विश्वासान तसो पाटलाव करतात तर तुमच्या क्रिस्ती भावा भयण्यांक तुम्ही उजवाड जावंक तस तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजडीत करूं. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोषान वळखलो. तशेंच हे संवसारी पॉयंट संतोष तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटां. देवाचे वळकार. भाव भयणीनो, म्हज्या परतीन तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. फाटल्या 1.5 वर्सां हांव रोमांत आसा. हांव जायत्या लोकांक भक्तीक लोकांक पळोवंक आश येतालो. रोमांत इतले लोक मेळचे सादित ना. पापसेबाच्या आंगणांत आसात मस्त लोक, पूण अशें भक्तीक मेळचे भोव अप्रूप. संतोष म्हाका येद्या व्हडा संख्यान हांगासर जेजू बाळकाचे भक्तीक आशिल्ले. तुमचे खातीर म्हजें मागणें, म्हज्या मिसावांत तुमचें मागणें तुमी भेटयचे म्हणून म्हजी विनंती. परत तुमकां सुमेस्तांक जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आनी बरें फेस्त मागता. थँक्यू. पानांको 18, गीतांको 50, 50. जेजू नमन करता तुका, बेसावा तुजी दीस सदांच आमकां. जेजू नमन करता तुका, बेसावा तुजी दीस सदांच आमकां. कार्मेल उड्यार पसरच्या बाळका जेजू